नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. नव्या मांडवी पुलाच्या उक्तावणा वेळार प्रधानमंत्री मोदीक मायनिंग पीपल्स फ्रंट वाले दाखयतले काळे बावटे. उजगावचे बसकेत निर्णय. गोवा बंदाविशी निर्णय 12 जानेराक. मंत्री मिलिंद नायकान सरकारी जमनीर अतिक्रमण करून उबारला बंगलो. सर्वे नंबराचे बुड्डलासाव काँग्रेसीन स्कॅम पावयले विजिलन्सा मेरेन. मागता एक्शन. विजयाचे काँग्रेस फॉरवर्डाचे शिनाल. कितलेशेच काँग्रेस आमदार खंय ताच्या संपर्कात. गिरीशाक नसाय म्हूण काँग्रेस सत्ते भायर. नुवेचे मिडनाईट पार्टी आड सीएमओचो फोन. दाबोळे विमानतळार हिंदी आणि इंग्लिशी बरोबर कोंकणीन अनाउन्समेंट. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभून केलें जाहीर. विजयान काडिल्लो कोंकणी अनाउन्समेंटाचो इश्यू. तिट्टी तलाक आड मोदी सरकाराचे मुस्लिम बायला विवाह हक्क राखण विधेयक लोकसभेत 245 आड 11 मतांनी पास. काँग्रेस एसपी डीएमकेचो बहिष्कार. विरोधक मागताले सिलेक्ट कमिटी. आठवेच्या भुरग्याक मारबडय प्रकरणात अटकपूर्व जामिना खातीर ताळगांवचे रॉयल हायस्कुलाची हेडमिस्ट्रेस मारिया हायकोर्टात. पोलिसांक नोटीस. सुनावणी 1 जानेराक. आणि एफसी गोवा घेता मोरोक्कोचो मिडफिल्डर क्रॉच पालांका वता एटिकेत म्हणटा वेब मिडिया. एफसी गोवा जाप काडिना. बारा जानेराक नव्या मांडवी पुलाच्या उक्तावणा वेळार प्रधानमंत्री मोदी काळे बावटे दाखोवपाचो प्लान. मायनिंग बंदीचो धक प्रधानमंत्र्याक कळचो म्हूण गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट काळ्या बावट्यांनी निषेध करपाचे आसात. ब्रेसरा उजगांव मायनिंग पीपल्स फ्रंटाची बसका जाली. बसकेक गोवा सुरक्षा मंचाचो सुभाष वेलिंगकारूय आशिल्लो. मायनिंगाचेर प्रधानमंत्र्याचो अपॉइंटमेंट घेता म्हणटा ते खंय बीजेपीचे फटे. गोवा बंदाचो निर्णय 12 जानेराक. की 4 मंत्री जे आसा गोंयचे तांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानाक मेळपाक वतले. ते 6 तारखेक वतले. हे धादांत फटें आसा. आयचें मरण जें आसा तें फाल्यां उगरलें तांच्यांनी. की अपॉइंटमेंट ही जर आमकां डायरेक्ट आमी जर मेळूंक शकता पंतप्रधानाक दिगी घेनासतना मदीं घेनासतना कित्याक हांचेर अवलंबून रावले ह्या फटयता. ब्लॅक प्रायम मिनिस्टराक दाखोवप. हे 1-2 किलोमीटर सुद्धा पयस दवरले म्हणून आमचें एज्युकेशन चेंज जावचें ना. सो ऑन द वे टू ऑफ अ प्रायम मिनिस्टर तुमी रावतले. जितले जाय तितले लागीं वचपाक मेळटले. जितले पुलीस आमकां लागीं दवरतले तितले पर्यंत आमी वयतले आनी थंयच्यान ब्लॅक फ्लॅग दाखयतले. आणि गोवा बंदाचो केन्ना गोवा बंदाचो त्या दिसा निर्णय घेतला. कितलेशेच काँग्रेसीचे आमदार खंय गोवा फॉरवर्ड आणि विजयाच्या संपर्कात आसात. मात गिरीशाक लागून काँग्रेस फॉरवर्ड वचूंक शकना म्हूण टीसीपी मंत्री आणि गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयान शिनाल दिला. सरकार करचे पयलींच खंय काँग्रेसीन विजयाचेर जाहीर बहिष्कार घालो. ताकाच लागून काँग्रेस मेजॉरिटी आसूनय सरकार करपाक शकूंक ना. काँग्रेसीन आत्मपरीक्षण करचें विजयाचो सांकेतीक सल्लो. म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीक हो गिरीश म्हणटा तो व्हरून सारको डायरेक्ट फोंडान पावोवपाचो आहा. काँग्रेसीचे आमदार आमचे बरोबर कितले भरपूर आमदार आमचे बरोबर टचान आहा. तांकां अशें दिसता की गिरीश इज द ओनली पर्सन हू इज कमिंग इन द वे ऑफ द काँग्रेस गोईंग फॉरवर्ड इन गोवा. विजय आनी सीएमओ नुव्या नातालाचो मिडनाईट डान्स जावंक दिलो ना. ताच्या फाटल्यान खंय विजय आनी सीएमओचोच हात. ज्या तरेन विजय सरदेसाय आपल्या पावराचो दुरुपयोग करता, आपल्या पदाचो दुरुपयोग करता, आपले जो कोण विरोधक आसा त्या विरोधकांक काबार करपाचे प्रयत्न करता, ह्या डेमोक्रेसीक हें चलना. गव्हर्मेंट आतां जाय दिसो गोंयकारपण बोवाड माताय. हें कितें हें गोंयकारपण डॅन्स म्हणटाय तो आमगेलो एक ट्रेडिशनल सगळे पयले आदीं सो जाताय आनी लोकांची एक उमेद ती डॅन्सा वचपाची. हे डॅन्स बंद कोताय. विजय म्हणटा ताचे कांयच देणे घेणे ना. अतिरिक्त जिल्लोधिकारी म्हणटा ग्रामसभेन खंय थाराव घेवन पार्टी नाका म्हणिल्ली. ते भायर खंय ताका सीएमओतल्यानूय फोन आयिल्लो. ग्रामसभा रेजोल्यूशन 2015
whereby it says there are a lot of nuisance committed on parking and among other things. So basically it was, and yes, I received a call from the CM's office. They asked me to hold it for some time until they let me know further. By then the office was closed and the staff went away, so permission could not be given. आमचो रिपोर्ट आसलो आमी धाडलो आनी डिसिजन घेवपाचें कलेक्टर आसलें. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. शिरोडेचो पसरकार रामानुज गुप्ताक बडयल म्हूण फोंडेच्या पोलिसांनी आदोगाद दिया शेटकार वळख पटिल्ले 7 जण आनी 200 अनवळखी लोकांचेर FIR घाला. पोलिसांचो ट्रॅफिक सेंटिनल म्हूण दुबावान शिरोड्या बाजारात पसरो चलोवपी रामानुजाक जमावान बडयल्लो. शिरोडे आनी लागसारच्या कांय जाणांक येरादारी नेम मोडले म्हूण ट्रॅफिक तलाव आयिल्लो. रामानुजान तांचे फोटो ट्रॅफिकाक धाडले म्हूण तांकां दुबाव. ये जो मिस्टर गुप्ता हैं इनको इस शक में कि ये फ़ोटो खींच के भेजते हैं, वहाँ के लोगों ने घेराव किया और एजिटेशन किया. ये मैं बात सबको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मिस्टर गुप्ता ट्रैफिक सेंटिनल नहीं है और ट्रैफिक सेंटिनल की ऐप के माध्यम से कोई भी CCTV फुटेज या सेल फोन से खींचा हुआ फ़ोटो उसमें नहीं चढ़ाया जा सकता. सिर्फ ऐप के माध्यम से जो फ़ोटो या वीडियो बनेगा सिर्फ वो ही चढ़ाया जा सकता है. इस केस में गुप्ता की कंप्लेंट पे FIR दर्ज की जा चुकी है और जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एक कमर्शियल ब्रेक. आता दाबोळे विमानतळार हिंदी आणि इंग्लिशी बरोबर कोंकणीतूय अनाउन्समेंट जातलो. बुधवारा केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभून सगळ्या एअरपोर्टांक प्रादेशीक भाषेत अनाउन्समेंट सक्ती केल्या. 23 तारखेर विजय हो इशू उलयल्लो. काँग्रेसीन ताचेर बरीच तासमपट्टी केल्ली. आता सुरेश प्रभूचे अर्दी सरशी विजयाक वर. सगळ्या देश विदेशी फ्लायटी आणि पॅसेंजर हाताळपी विमानतळांक आता ही सक्ती. खूब जाणांनी म्हाका रिडिक्युलूय केलो की हें डिमांड करप म्हणल्यार कितें काय म्हणून पॅरोकियल डिमांड अशें तशें म्हणून खूब जाणांनी रिडिक्यूल केलें की कोंकणी अकादमी सारकी करा आनी कितें करा. हांवें काँग्रेसीक डायरेक्ट सांगिल्लें की तुमी कोंकणीचे विरुद्ध आहा जाल्यार तुमी सांगचें म्हणून. आज मेरेन तांचो आवाज आयकूंक येवना. सो आनी जें सरकार चलयलो तेन्ना कांय करूंक ना आनी आतां आमी जेन्ना करता तेन्ना आमचे दोळे फुट्टात. एक बरें दिसता की गोंयांत कोंकणी उच्च स्थान मेळप हें जें सगळें एक कोंकणी समाजाचे मनांतले आनी काळजांतले उमाळे आहा ताजी कदर सरकार करता, सेंट्रल गव्हर्मेंटूय करता. ऑल एअरपोर्ट्स आर सगळे लोकल लँग्वेज अनाउन्स जावचे म्हणून. सो ताका आदी बरें देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे विजय बाबाक जे आमचे बरे मागपी आहा आनी आमच्या गोंयकारां खातीर कितें चिंतता ताका देव बरें करूं म्हणटा की फर्स्ट टायम हें जाल्लें घडून येयल्लें आसा. तिट्टी तलाकाड मोदी सरकाराची मुस्लिम बायला विवाह हक्क राखण विधेयक लोकसभेत ब्रेस्तारात 245 आड 11 मतांनी पास. काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, DMKच्या खासदारांचो मतदानाचेर बहिष्कार. विरोधक विधेयक जोड सिलेक्ट कमिटी कडेन धाडचे म्हणून मागताले. तलाक दिवपी दादल्यांक बंदखण फर्मावपाची गुन्यांवकारी कारवाय बरोबर न्ही म्हूण आर्ग्युमेंट. सरकार म्हणटा ते मॅजिस्ट्रेट थारायतलो. 8वेच्या भुरग्यांक मारबडे प्रकरणात अटकपूर्व जामिना खातीर ताळगांवचे रॉयल हायस्कुलाची हेडमिस्ट्रेस मारिया झिता ऑफॉन्स हायकोर्टात पावली. अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारलो म्हूण चिल्ड्रन्स कोर्टाच्या निकालात आव्हान. मारियाक जामीन दिल्यार विद्यार्थ्याचेर वायट परिणाम जातलो. तिचे आड हे पयली अश्यो 2 कंप्लेनी जाल्यात. असले कर्म ती परत करूंक शकता म्हूण चिल्ड्रन्स कोर्टान जामीन न्हयकारतना म्हणिल्लें. हायकोर्टान पणजे पोलिसांक नोटीस धाडून केस 1 जानेराक दवरल्या. हालीं वेगवेगळ्या वेबसायटींनी FC गोवाच्या प्लेयरां विशीं एक खबरो पातळूंक लागल्यात. वेब मिडिया प्रमाण जानेरात ट्रान्सफर विडोत FC गोवा मोरोक्कोचो अटॅकिंग मिडफिल्डर जैत कोचराक गोंयांत हाडटा. ताचे खातीर जागो करूंक मिंगवेल पालांका खंय एटीक लोनार धाडटले. ह्या रिपोर्टांत FC गोवान अजून तरी अधिकृत रितीन हयकार दिवंक ना आनी खबरो न्हयकारूंकूय नात. FC गोवाचो कोच सर्जिओ लोबेरा एक हुशार कोच आनी ताणें हाडिल्ले मोरोक्कोंतले प्लेयर हांगा बऱ्यापैकी सेटल जाल्यात.
हातूंत अहमद जाहू आनी हुगो बुमोसाचो आस्पाव आसा. आतां वेब मिडिया प्रमाण लोबेरा आनी एक मोरक्कन प्लेयर झॅद क्रॉचाक हाडपाचो आसा. 27 वर्सांचो अटॅकर क्रॉच लोबेराचो आदलो क्लब मोग्रेब तेतुआनाक खेळटा. ताचे व्हिडिओ पळयत जाल्यार क्रॉचाचे अटॅकिंग टॅलंटाचें पुराय दर्शन जाता. तो बऱ्या पैकी फिनिशरूय आसा हें दिसता. फॉवर्डा प्रमाण क्रॉच बरी पोझिशनाक घेता हें दिसून येता. तशेंच ताज्यो फ्री किक आनी पेनल्टी बऱ्यो आसा. असो हो पेजाद प्लेयर FC गोवांत येत जाल्यार हो ISL पंगड आनी घटमूट जावं येता. दुसरे वटेन स्पॅनिश मिडफिल्डर आनी आदलो रियल माद्रीद विंगर मिग्वेल पालंका 80K'त लोनार वता अशेंय वेब मिडिया म्हणटा. पालंकाक FC गोवांत जाय तशें खेळूंक मेळूंक नाशिल्ल्यान ताका चडसो सबस्टिट्यूटूच म्हूण लोबेरान चान्स दिल्लो. ताका हें मानवलें ना अशी चर्चा आसा. हातूंत कितें खरें आनी कितें स्पेक्युलेशन हें अजुनूय FC गोवान ऑफिशियल रितीन जाहीर करूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिनांत सोंपता खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.